पण महत्वाचा मुद्दो असा की आमच्या लक्षात आयला की जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तुवें हे ह्या नव्या प्रशासनाच्या बिल्डिंग भितर शिफ्ट करपाचें आसा. बेसिकली आमचो डिमांड आशिल्लो जे पर्पजा खातीर ही बिल्डिंग उबी केल्या आनी तो पर्पज सर्व जावचो. जे 100 बेड GMC लिंक आमी म्हणटाले ती किंवा फूल फ्लॅश हॉस्पिटल जे सुरू जावचे म्हणून जे गेले वर्षभर लढो चालू आसा आनी ते सुरू न करता फक्त कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हांगा जर शिफ्ट जाता जाल्यार ताका आमचो प्रखर विरोध आसा. आनी ह्यो गोश्टी खातीर आमी आज निवेदन दिवपा आयिल्ले, एक डिस्कस करपा आयिल्ले कित्याक आमच्या कानार गोश्ट पडल्या की 3 हे शिफ्टिंग चालू आसा म्हणून. एक OPD, एक फार्मसी आनी एक लॅबोरेटरी. ह्यो 3 गोश्टी पयल्यो प्रायमरीली ते शिफ्ट करता ह्या नव्या बिल्डिंगेन. आतां थंय येदी व्हडली बरी प्रशस्त बिल्डिंग त्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटराची गेले 10 वर्सां मागीर ती रिनोवेट केल्ली आनी बऱ्यापैकी काम चलता थंय आनी सफिशियंट अशी बिल्डिंग आसा. आनी अशें आसतना त्या तातुंतले काडून ह्या बिल्डिंगेन शिफ्ट करप डज नॉट सर्व द पर्पज. 2017 जेन्ना ही पयलेले जेन्ना आमी आमचे पंचायतीक फायल येयलेली तेन्ना त्या फायलीक जर पळय आसले जाल्यार जशें आमचे आतां सगळ्या सरांनी बी सांगले 12 OPDs दाखयलेले. वेगवेगळे थंय फेसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ हेल्थ लोकांक मेळटले हे तेजेर ते प्लॅनाचेर दिल्लेले आसात. आनी आयज प्रत्यक्षान जर कितें जाता जाल्यार एक ओल्ड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नव्या बिल्डिंगेन शिफ्ट जाता. म्हाका दिसता गोंयान आज एक अशी कम्युनिटी सेंटर सरकारान दाखोवपाची जी 100 बेडेड हॉस्पिटल आसा. सो म्हाका दिसता की जी कितें म्हाका म्हायती आसा हेचे लायटीचे बिलूच येता दिसता 1 लाख रुपया हांकां, सॉरी 3.5 लाख रुपया, तेवूय बंद आसतना. आनी आतां हे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हांगासर शिफ्ट करता. सो जाला कितें एक ट्रेंड कसो पळोवंक मेळटा की जेन्ना एकदां इलेक्शन लागीं येयल्ले तेन्ना लोकांक शांत करपाक डायलिसीस युनिट चालू केले. आतां 2027 इलेक्शन येता. म्हाका दिसता हेका सरकाराक ती जाणीव जाल्लेली आसा की कशें तेंची मताचो प्रमाण कमी जालो. सो म्हाका दिसता की हेचेंय आतां उजगाटन करपाचें बी तेंच्यांनी मोठ्या प्रमाणें ठरयलां आसतलें की लोकांक बेश्टें आपले शांत करपाचें. पूण जशें सगळ्यांनी सांगलें की आमकां हांगासर एक बेश्टी बिल्डींग नाका, आमकां जाय एक बरे क्वॉलिटीचे GMC जशे सुविधा मेळटा तशे सुविधा पेडणेकारांक मेळपाची. आनी तेकाच लागून ही बिल्डींग सरकारानूच तयार केल्ली. हे सगळे फेसिलिटीज जे कितें GMC लिंक म्हणटात नाल्यार आनी कसले फेसिलिटी म्हणटात हे लोकांनी वागूंक नासलेले. हे सरकारान लोकांक आश्वासन दिल्लें, प्रॉमीस केल्लें. म्हाका दिसता पर्रीकर सर तेन्ना आसलेलो, तेजें हें स्वप्न आसलेलें. आतां पर्रीकर सर ना, म्हाका दिसता तेजे कोण तितले सिरियसली आतां घेयनावूय ना. म्हाका दिसता पर्रीकर सराक जर श्रद्धांजली जर पेडण्यासून जर सरकार दिवंक शकता जाल्यार हे एक हॉस्पिटल चालू करपाचें तेंच्यांनी GMC लिंक, तेकावूय पर्रीकराचें नांव दिल्यार आमकां कांय हरकत ना. आमकां फक्त जाय आसा की एक बरे क्वॉलिटीचे सगळे सुविधा आसलेले एक हॉस्पिटल.